खालचा जेजूच्या जा तू आमचो मोग गुलाबा खालचा जेजूच्या जा तू आमचो मोग गुलाबा खालचा जेजूच्या जा तू आमचो मोग गुलाबा खालचा जेजूच्या जा गुलाबा खालचा जेजूच्या तू आमचो मोग गुलाबा खालचा जेजूच्या जा तू आमचो मोग गुलाबा खालचा जा तू आमचो मोग कोताबीन जा तू आमचे आत्मेचे साल्वसाव बोल्या निंटुयेच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजे काळीज तुझ्या खालचा सारखे लोबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कोताबीन काळजाक वन मरियेच्या जा तू आमचे साल्वसाव परवे आनी निटवायेच्या काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग गुलाबा कालचा 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 जा जेजूच्या तू आमचो मोग गुलाबा कालचा जेजूच्या जा तू आमचो मोग कोताबीन खालचा आंकवार जा मरेच्या तू आमच्या आत्मेचे साल्वसाव बोल्या निंटुयेच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुझ्या कालचा सारखे लोबा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कोताबीन काळजाक वन मरियेच्या जा तू आमच्या आत्म्याचे तारण पवित्रा खालसा जेजूच्या चुरचुरे आमचे घोर कोत आसलेल्या खालसा वन मरियेच्या विनोद कोर आमच्या पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन बाप साहेबाच्या ते सांव पसत आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझ्या तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोत जो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9 Deva
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची नोवेना आमी सुरू केल्यात. आयज दुसरो दीस. खरीत भाशेन जेजूच्या काळजाक आमचें जण एकल्याचें काळीज, आमचें गोराबेचें काळीज भेटोवया आनी ही मिसाची भेट आमी देवाक उबारुया. खरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. फ्रेंड्सली लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां मोगाची आज्ञा दिल्या आनी एक आज्ञा. इट्स नॉट एन ऑप्शन बट अ मॅन्डेट. जाल्यार मोगाची आज्ञाचेर आमचें धोरण आमचे आख्खे घोराबे, आमचे सगळे घोराबे आसात. तर आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या सगळ्या काजारी जोडयांक आमी देवाक उबारुया. हो मोग काजारी जोडयांच्या जिवितांतल्यान फामिलीचो मोग जावं आनी तातूंतल्यान देवाचो मोग आमकां सगळ्यांक फावो जावंक हे बेठीन मागुया. आनी जायते फावटी आमी हो मोग देवा कडलो आयला तो कुशीन दवरून हो संवसारी मोगा फाटल्यान आमी लबदल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कदींच चुकोना. नोश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. राफाएलान तरणाट्या तोबियासाक म्हणलें, बाबा, आयज रातीक रागुएलागेर वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एकबातानान गांवांत भितर पावतूच तोबियासान म्हणलें, आजारियेस बाबा, आमच्या बाबा रागुएलागेर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडीच रागुएलाच्या घरची वाट धरली. तो भायर दारवंट्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सालाम केलो. ताणें तांकां सालाम केलो आनी घरांत हाडले. रागुएलान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी ताचे बायलेन एडनान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवन ते जेवूंक बसले. तेन्ना तोबियासान राफाएलाक म्हणलें, आजारियेस बाबा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागुएला कडेन माग. रागुएलाक तीं उतरां समजलीं आनी ताणें तरणाट्याक म्हणलें, बरें जेव आनी पिये आनी कुशालकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हज्या बाबा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेळची ना आनी कोणाक तिचेर होक ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनी कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सोत्या ना. कित्याक
तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्या मोदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 पावटी हांव वावुरलों, पूण एकान एकलो पयलीच राती तिचे सोरशीं गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता, तूं जेव आनी पिये. सोर्वेस्पोर तुका आपली मोजोत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगर हांव कांयच खावचो ना आनी पियेचोय ना. रागुएलान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइजेसाच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें हांव तिका तुजे आदीन करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी देखून तुजे भयणीक तुज्या हातान हांव घालतां. हे घडयेक तान तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आज तान सदांकाल तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सोर्गींचो सोर्वेस्पोर आज रातीक तुमकां पावों आनी आपली मोजोत आनी शांती तुमकां दिवं. रागुएलान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक धरून तिका तोबियासाचे स्वाधीन केली, अशें म्हणून. हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइजेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजे पोतीन कोशी तुका दिता. घे तिका आनी बऱ्या मोनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर. सोर्गींचो देव सालामतीन आनी शांतीन तुमकां घरा पावोवं. उपरांत तिचे आवयक पळोवन ताणें तिका एक कागद हाडूंक लायलें. मोइजेसाचे सुमोरतींतले नेमा प्रमाणें ताणें आपले धुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली ती कबलात ताणें बरोवन काडली. उपरांत तीं जेवूंक बसलीं. मागीर तांकां न्हिदपा कुडीन पावोवन साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी तांणी दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ, आमची काकूट कोर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आनी आमी दोगांय सोर्वेस्पोराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी तीं दोगांय मागणें करूंक लागलीं. आनी ताणें अशें सुरू केलें, मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा. सासणांच्या सासणांक तुज्या नांवांक मोहिमा. सोर्ग आनी तुवें रोचलाय ते सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणांच्या सासणांक. आदावांक तुवें रोचलाय, ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंच रोचल्याय. आनी ह्या दोगांयतान मनीस कूळ उपजोलें तुवेंच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटच कुडीच्या वोंडावण्यांक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उत्तर पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें वळणकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सगळीं बरोबर म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. आमचो जबाब,
सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरखान. जैतुनांच्या फांट्या सारकी तुज्या भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रां पोंटुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. तुजी समोट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. आनी सर्वेस्पर तुज्या देवा सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे बून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक वर्तें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक आमची तयारी आमी सुरू केल्या. आनी जेजूचें भोव पवित्र काळीज म्हणल्यार मोगाचें काळीज. आनी ह्या आयच्या दिसाक आमी ह्या वाचपांनी आयकता प्रिती मोगाची आज्ञा. प्रिती मोगाची आज्ञा जी आमकां दिल्या, ह्या मोगाचेर धरून आख्खें आमचें फामिलीचें जिवीत आसा हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान आनी आमी शुभ वर्तमान एक करीत जाल्यार गमता. तोबियस, तोबिताचो पूत, आनी सारा, रागवेल हाची धूव, तांचो गोराबो सुरू जाता. आनी हो गोराबो सुरू जाता तो मोगाचेर धरलेलो, मोगाचेर आदारलेलो. मोग जरी तर ना जाल्यार आमचो गोराबो, आमचो कुटुंब सुरू जावपाकूच शकना. जाल्यार हो मोग कसलो? हो मोग
देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, जशें आज्ञा विशीं ह्या धर्मशास्त्र्यान जेजूक विचारलेलें, सगळ्यान व्हडली ती खंयची आज्ञा जाल्यार व्हडली आज्ञा आनी पयली आज्ञा म्हणटा ती देवाचो मोग, एकाच खऱ्या जिव्या देवाचो मोग. आनी हो मोग बेस्तो तुका जाय तितलोच न्हू, थोडो असो न्हू, वो वांटून उडयल्लो न्हू, नॉट डिस्ट्रिब्युटेड लव, पूण आख्खो मोग. आनी आख्खो मोग देखून हीं उतरां कांय बरी उजार केल्यात. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या बळान तुवें तुज्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. म्हणटच देवाचो मोग आमी करता तो आनीक दुसरो मोग कुशीन काडून अशें न्हय, आख्खो मोग फकत देवाक फावो. पूण ह्याच मोगा बरोबर दुसरी आज्ञा पेल्याचो मोग. जाल्यार देवाचो मोग जरी तर आमकां ना जाल्यार पेल्याचो मोग आमकां येवपाक शकना. तर पेल्याचो मोग जो म्हणटात तो देवाच्या मोगांतलो आयला आनी हातूंतल्यान आमचे गोराबे. कित्याक एक गोराबो सुरू जाता तेन्ना पेल्याचो मोग एकामेका सोबें खेरीत भाशेन आनी संपूर्णयेन देवाच्या मोगांतल्यान मुखार वेता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणटा तेन्ना वो गोराबो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आडकोडी आसात, तेन्ना देंवचाराची आपली पदवी आसा, जे पदवेन मनशांक ही आज्ञा, मोगाची आज्ञा आसा ताचो दुसरो भाग जिवंक देंवचार दिना. कित्याक जरी तर हांव देवाचो मोग करता म्हणटा आनी हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करिना जाल्यार हांव फटकिरो अशें भाग्यून जिवांव म्हणटा. म्हणटच जरूय देवाचो मोग पयलो आनी पेल्याचो मोग दुसरी आज्ञा अशें म्हणलां. ही दुसरी आज्ञा जी आसा ती आमी जरी तर कुशीन दवरली जाल्यार पयली आज्ञा आसा ती आमच्यान पाडूंक जायना. देखून ह्यो ज्यो आडकोडी आसात पेल्याचो मोग करूंक, त्या आडकोड्यांचेर जैत जरी तर व्हरतलो जाल्यार त्याच देवाची पयली आज्ञा घेवन त्याच देवाची आमकां गरज. देखून पयले रातीक आपल्या लग्नाचे तोबियस आनी सारा देवाक मागणें करतात, देवाच्या हातान आपलें काजारी जिवीत दितात. आनी तेन्ना तांच्या काजारी जिवितान कसले त्रास आसात, कसली हरकत आसा, कितें डेंजर आसा तो आदी फुडेंच तांकां सांगून दिला. जे भाशेन साराच्या बापायन सांगलें, तुज्याहून पयले आनीक 7 जाण तिचे लागीं लग्न करूंक हांवें प्रयत्न केला, तांकां लग्न करून दिल्यात, पूण लग्नाचे राती काजारी जिवीत ओ काजार पूर्ण जावचे आदी हो देंवचार तांकां मारून उडयता. अजमदिवस म्हणलेलो देंवचार कालच्या दिसाक आमी हें वाचपान आयकल्लें. जाल्यार हो अजमदिवस देंवचार सगल्यांक जे कोण तिचे लागीं लग्न जातात, सारा लागीं लग्न जातात तांकां मारून उडयता. जाल्यार तोबियस राफायल देवदूता बरोबर आपूण जेन्ना आयलो आनी देवान राफायल दुताक तांचे प्रश्न सुटावे करूंक धाडलो तेन्ना ताणें जे भशेन सांगलें तें ताणें आयकलें आनी देवाक पयलें मागणें केलें. पयलें आपलें लग्न जिवीत देवाच्या हातान घाल्लें आनी ते रातीक हो देंवचार पडून गेलो. हो देंवचाराक हारयलो अजमदिवस म्हणलेलो देंवचार, जो हो घोराबो सुरू करूंक साराक दिनासलो. तर भाव भयणीनो, हें करूंक देवाक तांणी काय बरें मागणें केलें. आयज दर एका क्रिस्ती कुटुंबान आनी दर एका जोडयान जेन्ना आपूण एक कुटुंब घडोवंक मुखार सरता तेन्ना देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवपाकूच जाय. घोव आनी बायल लग्न जावन घोराबो घडटात, दोगूय जाण मुखेल मनशां ह्या लग्नाची, घोव आनी बायल. पूण घोव आनी बायल मुखेल आसतनाय देवा विरेत तांच्यान कांय करूंक जायना. देवा विरेत तांकां मुखेलीपण ना, देवा विरेत तांच्या लग्न जिवितान तांकां होक तशेंच पदवी ना. पूण देवाची पदवी घेवन हे देवान दिल्ले होक आपल्या जिवितान जियेतात तेन्ना हें कुटुंब सदांच देवाक मानता तसलें मोगाचें कुटुंब जातलें. तर आयच्या ह्या नोवेनान केरीत भाशेन आमी जेजूच्या काळजाक आमचे सगळे घोराबे आमचें कुटुंब उबारुया. कसल्याय कारणाक लागून जरी तर आयज आमच्या घोराब्यांनी फुटी पडूंक लागलेली आसात, मुखेल मनशांक घोव आनी बायल तांचे मदें झगडीं केस्तांवां जायत आसात,
एकामेकाक समजून घेवपाची जायते फावटी तांचे मदें शक्ती ना. तर असल्या वेळार देवाक बाराबोर मागणें करून ह्या देंवचाराक, जो देंवचार कुटुंब आयज आलयता, हे कुटुंब सोकला उडयता, ह्या देंवचाराक हारोवंक देवाची पदवी घेवंक सगळ्या आमच्या कुटुंबांक आयज आमी ही कृपा मागुया. आनी तेन्ना ही कुटुंबां आमी घडोवन हाडूंक मोग खेरीत गरजेचो आनी मोगाची आज्ञा दिल्या ती सगळ्यांहून व्हडली आनी ती पाळूंकूच जाय तसली. म्हणजे इट इज मॅन्डेटरी, ऑप्शन न्हू. जाय जाल्यार मोग करपाचो, ना जाल्यार नाका अशें न्हू, चॉयस न्हू, पूण इट इज अ मॅन्डेट, ती आज्ञा. तर देवाची आज्ञा पाडून आमची सगळीं कुटुंबां, आमचे सगळे घोराबे मजबूत जावंक आनी आमचे घोराबे देवाच्या आशिर्वादान आनी सुरक्षेन भरलेले जावंक आमी हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलूत सारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां मुगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितोळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांच्या आसनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुकाच सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताकाच सोय. उत्सर्गीत तुकाच सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या वर्सांनी पुनोची पोटपणा तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड कोण कोण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्यो पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धरून दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या मोगाचेर आमचीं कुटुंबां दवरलेलीं आसात. ह्या मोगाचेर पोती पोतिणीचो मोग दवरलेलो आसा. सगळीं आमची मागणी मोगान आमी बापाक उबारता आसतना आमचे जण एकल्याचे घोराबे आमी देवाच्या हातान घालून बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जे तेन्ना राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो पापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें पापाच मोगान तूं रावलोय तोशीच आमी तुज्यात रावचे एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे ताय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेवया R14 पेज नंबर 182 R14 Gesù canis tuce Aidor pece Valoi
शांती